सध्या काळाचो 18वो ब्रेस्तार पयले वाचप गानानाच्या पुस्तकांतले वाचप। पयल्या म्हयन्यांत इस्रायेलीतांचो सगळो समुदाय झीनाच्या आरण्यांत येवन पावलो आनी लोक कादेशांत वस्ती करूंक लागलो। हांगा मिर्याम मेली आनी तिका मातयेक पायले। लोकांक उदक नातलें देखून तीं सकट सांगाता मेळोन मोइजे आनी आरोना विरोध रावली। लोक मोइजे कडेन झगडोंक लागलो म्हणून आमचे भाव सेरेस्परा मुखार मेल्ले परी आमी तांच्या सांगाता मेल्याव जाल्यार सेरेस्पराच्या लोकांक ह्या आरण्यांत कित्याक हाडून आयलय? आमी आनी आमच्या गोरवांनी मरोंक जाय म्हणले खातीर आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? ह्या दळदीर जाग्यार हाडचे खातीर हांगा दानिना, आंजुरनांत, दाखवालिनांत, दाळबानांत आनी पियोंक उदक लेगून ना। लोकांच्या समुदायाक सोडून मोइजे आनी आरोन जमातेंबाच्या दारा लागीं गेले। ते धरणीर सरपटले आनी सेरेस्पराची महिमा तांकां दिश्टीक पडली। सर्वेस्परान मोइजे कडेन उलोवन म्हळें, तुजी बेतकाटी घे, उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सगळ्यांक दिसचे परी ह्या कडपान उदक दिवंक फर्माया। तुमी कडपांतले उदक वळाशें करतल्यात आनी समुदायाक आनी तांच्या गोरवांक पियोंक दितल्यात। सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे मोइजेन सर्वेस्परा मुखार आपल्या सुवातेर आसलेली बेतकाटी घेतली। उपरांत मोइजेन आनी आरोनान समुदायाक कडपा मुखार एकठांय केलो आनी तांकां म्हळें, तुमी विद्रोहियानो आयका, आमी ह्या कडपांतलें उदक भायर येशें करूं। आनी मोइजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाटेन 2 फावटी कडपाक मारलें। भरपूर उदक भायर आयलें आनी लोक आनी गोरवां पियेलीं। तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हूण इस्रायलितांच्या दोळ्यां मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी फाटीं सरल्यात देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलों त्या देशाक व्हरून पावोवचे नात। हे मेरीबाचे उदक कित्याक हांगा इस्रायेलीत सर्वेस्परा कडेन झगडोंक लागले आनी तांणी तांकां आपले पवित्र पोड उगडापे केले। देवाचें उतर हे कीर्तन। येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या कडपाक वाखणुया। स्तुती गितां सवें ताचे समोर या, गितां गायनांनी ताका वाखणुया। येया मान बागोवया, सरपटुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया। कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाची परजा, ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो। आज तुमी ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार मेरीबांत तुमी केलें तशें, आरण्यांतल्या मासांत तुमी केलें तशें तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात। तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी कृत्यां देखलीं, तरी तांणी म्हजी परिक्षा केली, म्हजी तपासणी केली। मातेवा प्रमाणे सुवार्ता उपरांत सेजारिया फिलिपी नांवाच्या प्रांत्यांत येवन पावलेल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशापुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदता जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात। तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत।
तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्ही, बागार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो सावयो दितलों. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयल्लें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकी सांगिनाये म्हूण ताणें आपल्या शिसांक कठीण तकीद दिली. तवळ तावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्यां, शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायतें सोंसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हूण ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवां पेद्रू ताका कुशीन आपोवन, देव तें निर्मिना जावं सोमया, तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवोन म्हणूंक लागलो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना, म्हजे वाटेर अडकळ तो फातोर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचें उतर हें.